राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय यांच्या वामन वृक्षकला ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण झाले। वामन वृक्षकला हे त्यांचे 200वे पुस्तक। राज्यपाल पिल्लय यांच्या 300व्या पुस्तकाच्या प्रदर्शनावेळार आपल्या प्रेक्षक म्हणून येवपाचे आसा उपराष्ट्रपती जगदीप धनगडान सांगले। गोंयाक झाडापेडांचेर मोग करपी राज्यपाल लाभला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटले। पणजी राजभवनातल्या न्यू दरबारात जाल्ल्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपराष्ट्रपती जगदीप धनगड, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत साहित्यिक दामोदर मावजो आणि खासदार PT उषा हाजर आसली। साहित्य मळार हें पुस्तक मुखार आनी उजवाड फाकयतलें अशें दामोदर मावजोन सांगलें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान राज्यपालाचें कौतुक करून तांकां परबी भेटयली। अशा पुस्तकाचे प्रकाशन जाता उजवाडाक येता ते आमच्या राज्यपालान बरयलेलें पुस्तक आनी तातूंत विशय आसा वामन वृक्षकला। झाडां पेडांचेर मोग करपी असो एक राज्यपाल आमकां मेळ्ळो हाचो म्हाका अभिमान आसा। आनी अभिमान म्हळ्यार कोण स्वता एक लेखक। I knew Mr. Pillai as a poet and also as a writer of different kind. But today, the recent book that was published just before this one, which is going to be released now, was a book of short stories. And I was very happy to them because I myself consider myself a short fiction writer. And because of that, and I tell you, he writes poetry, he writes short stories, he writes every other form of literature. राज्याचे गव्हर्नर गोळीच्या या वामन वृक्षकला या पुस्तकाचे बरयतात आणि खरोखरूच आम्ही 30 वर्सां जेचे खरे तरी आमच्या लिटरेचरान स्टडी करपाक जाय आशिल्लें, बरोवपाक जाय आशिल्लें, बट ते आमच्या गव्हर्नराच्या लक्षांत आयलें आनी तांचेर हो सब्जेक्ट घेवपाक घेतलो। म्हाका दिसता आमचे गोंयचे नामनेचे सगळे साहित्यीक समोर बशिल्ले आसात। सातत्यान आमच्या सगळ्या साहित्यिकांक प्रेरणा दिवपाचें काम गव्हर्नर श्रीधरन पिल्लय यांनी केलां। सगळ्या कारणान चड आतापर्यंतचे साहित्यीक सोशल वर्कर जर ह्या गव्हर्नर हाताला आयले आसतले जाल्यार ते फक्त ह्याच पिरियडार आयले आसतले। नेटान आयोगान तांच्या खातीर के सामने ये कह सकता हूँ कि मेरी भी तमन्ना है कि जब आपकी 300वीं किताब जब आए 300 बुक, I would love to be sitting in the audience. GOA365 खातीर डायलन रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।